मार्कू देव मंदिराचें निसणटण चॅप्टर 13. आनी तो देव मंदिरांतलो भायर सरून वेता आसतना ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, गुरुजी, केदे व्हडले फातर पोले आनी केद्यो बांदावळी. जाप दिवन जेजून ताका म्हणलें, ह्यो व्हडल्यो बांदावळी तूं पळयता येत न्हय. तांचो फातरार फातर उरचो ना, सगळें घट्टान जातलें. कोश्ट आनी धुमाळे. आनी जैतुनांच्या दोंगरार देव मंदिरा सामकार तो बसून आसतना पेद्रू, जाकोब, जुआंव आनी आंद्रे ताचेशी कुशीन आसले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, हें केन्ना घडटलें तें आमकां सांग, आनी ह्या सगळ्या घडण्यांचो वेळ पावलो म्हूण वळखूंक कसली खुणां? आनी परतीपालून जेजू तांकां अशें सांगूंक लागलो, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायन रावात. कित्याक सोबार जाण म्हजें नांव घेवन आपुणूच तो म्हणून येतले आनी जायत्यांक फटयतले. लागींच चलतल्या लढायांचो गडबड तुमी आयकतात तेन्ना आनी पयस पेटलोल्या झुजांची दाग तुमकां पावता तेन्ना तुमी आंकांतूं नाकात. हें अशें घडोंक जाय, तरी पूण हो अजून शेवट न्हय. कित्याक देस देसाचेर आनी राज्याचेर उपरासतलीं, आनी हांगा थंय भुंयकांप जातली आनी दुकोळ पडटलो. हें सगळें परसूत वेळणीची सुरवात. तुमी आपले शिडूक रावात, तुमकां धर्म सभेन धरून दितलीं आनी देवस्थानांनी तुमकां बुडयतलीं. म्हजे पासत राजपालांच्या आनी राजांच्या फुड्यांत तांचे मुखार तुमी गवाय दिवचे खातीर तुमकां उबें रावचें पडटलें. शेवटा आदीं सगळ्या राष्ट्रांक शुभ वर्तमान परगट जावंक जाय. आनी धरून दिवंक तुमकां वतात तेन्ना कितें उलोवचें ते विशीं आदीं फुडें हुस्क्यो नाकात, पूण तुमचे मतींत ते घडयेर तें कितें देव घालतलो तेंच सांगात. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण पवित्र आत्मो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर कळपून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस कोत्तलीं, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावतीत तांकां देव तारण दितलो. व्हडलो संताप. तुमी सत्यानासाचो कांटालो ताका फावो नासलोल्या जाग्यार उबो आसलोलो पळयतच वाचतात तांणी हें समजुचें. तेन्ना जुडेयांत आसलोल्यांनी दोंगरांचेर पळून वेचें. पाठसार आसलोल्यांनी आपल्या घरांतलें कितेंच व्हरूंक सोकला देंवन भितर सरचें न्हय. शेतां मळ्यांनी आसलोल्यांनी आपलें आवरण व्हरूंक परत येवचें न्हय. ते दीस येतोच घरबेस्त बायलांचें आनी दूद दितल्यांचें खोटा. हिवाळ्यांत हें जायना जावंक मागात. देवान संवसार रचला ते मेरेन आज पर्यंत जावंक ना आनी ह्या फुडें जावचो ना तसलो संताप ह्या दिसांनी येतलो. आनी सर्वेस्परान ते दीस उणें करूंक नासले जाल्यार कोणूच वाटावची नासलीं, पूण आपणें विंचून काडलोल्या खातीर ताणें ते उणें केल्यात. तेन्ना पळय क्रिस्त हांगा आसा वो पळय तो थंय आसा म्हूण कोणूय तुमकां सांगतीत जाल्यार तुमी तें सत मानूं नाकात. कित्याक कुड्डे क्रिस्त आनी कुड्डे प्रवादी उपरासतले आनी जाता जाल्यार विंचून काडलोल्यांक पर्यंत फसोवंक पुरो तसल्यो खुणां आनी ओचोऱ्यां करून दाखयतले. म्हणटच चोत्राय धरात, हांवें तर तुमकां सगळें आदींच सांगून दवरलां. मनशाचो पूत दबाज्यान परतून येतलो. पूण त्या दिसांनी तो संताप येतोच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चंद्रीम आपलो उजवाड दिवचो ना. आनी नखेत्रां मळबावेलीं खाला पडटलीं आनी अंतराळा वेल्यो शक्ती कळकळटल्यो. आनी तेन्ना सगळे पोदवेन आनी दबाज्यान कुपांचेर येतल्या मनशाच्या पुताक देगतलीं. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्यान
रितुमेच्या शिमा थावन अंतराळाच्या शिमापर्यंत आसतल्या आपणे विंचलोल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची वोपार. अंजिराच्या झाडाची वोपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो रोसभरीत जातात आनी तांकां पानां फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. तेच परी ह्यो वस्तू घडटात म्हूण पळोवन तो लागीं पावला, दाराच्या उमऱ्यार आसा म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही पिणकां अंतरची ना. सर्ग आनी प्रितूम सोदतलीं पूण म्हजीं उतरां कदींच सोदचीं नात. दीस आनी घडी कोणूच नकलो. पूण एकल्याच बापाक काडून आनी कोणाकूच सर्गींच्या दुतांक व पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. चत्राय दोरात, जागरण करात, तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकलोत. प्रवास करूंक वेत्या कोण एकल्या मनशा सारकें तें. आपलें घरदार सांडून तो जौन एकल्या चाकरान कितें करूंक जाय ताची सत्या तांकां दिता आनी दार राखण्याक जागृत राव म्हूण सांगून भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो धोनी केन्ना येतलो तिनसाणां मोदयांनीर कोंब्याच्या सादार की फांत्या पारार तें तुमी नकलोत. नाजाल्यार तो अवचितूच पावत आनी तुमी ताका न्हिदलोलीं मेळच्यात. तुमकां सांगता तें सगळ्यांक सांगता, जागृत रावात. देवाचें उतर हें.